नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोंयची नुस्त्या मार्केटां बंद, डिझेल भरमसाट वाडले। ट्रॉलरवाले नुस्तेमारांनी केलो निषेध, मध्यस्थी करची म्हूण ट्रॉलरवाल्याचे शिष्टमंडळ मेळ्ळे शरद पवाराक। मार्केटां बेमुजत बंद दवरपाची शिटकावणी। सरकाराचे लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयकांत दोशी व्यक्तीक ख्यास्ती परस पळवाटो चड। दोशी मंत्र्यान पद सोडचे वा ना सोडचे ताचे मर्जेचेर। कारवायेची फायल 3 म्हयने दाबून दवरल्यार दोशी सुट्टलो आपसुकूच। मायनिंगांतल्या लोकांक अर्थीक आदाराच्यो येवजण्यो सरकाराक कितले तेंप परवडटल्यो? विरोधी प्रश्न फुडारी प्रताप सिंग राणेचो प्रश्न। बलात्कार करतल्यांक फासार मारात मागणी। मोपाचेर सरकार राजकारण खेळपाक दिवचो ना, खंयचेच परिस्थितीत दाबोळी बंद जावचो ना, मुख्यमंत्री पर्रीकारान केलें स्पश्ट। विरोधकांनी मागली मोपाचेर खासा चर्चा, सरकार चर्चेक तयार। मराठी राजभाषेचो दर्जो मागत भाषाप्रेमी बसले धरण्याक। विष्णू वाघ आणि नरेश सावळान दिलो तेंको। भाषेचेर सरकाराचे दाखय लिपय, विष्णूनूच केलें मान्य। आता खबरो विस्तारान। गोंयची सगळी नुस्त्या मार्केटां बंद जाल्यात। डिझेल भरमसाट वाडला म्हूण ट्रॉलरवाले आनी नुस्तेमारांनी गोंयचे सगळे रिटेल आनी होलसेल नुस्त्याचे बाजार मंगळारा बंद दवरले। ट्रॉलरवाल्यांचे शिष्टमंडळ मंगळारा केंद्रीय शेती मंत्री शरद पवाराक दिल्लीक वचून मेळ्ळे। केंद्रान डिझेल मुद्दाम वाडयलां, मात गोंयचे ट्रॉलरवाल्यांक वाडीव डिझेल दराची भरपाय आपलो सरकार दितलो अशें उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिलां। मार्केटां बेमुजत बंद दवरपाची शिटकावणी ट्रॉलरवाल्यांनी दिल्या, मात दर्यांतलें नुस्तें नाशें पळोवन कांय कडेन रापणीच्या नुस्तेकारांनी पयशे केले। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इन जनरल कॅटेगरी म्हळ्यार आमी एग्रीकल्चर कॅटेगरीन येता ते आमकां इंडस्ट्रियल कॅटेगरीन घाल्या आनी आमकां 11 रुपया डिझेल म्हारग केला। सो आमकां पयलेंच एक्झिस्टींग प्रायसाक बोटी चलोवपाक शक्य नाशिल्लें, तातूंत 11 रुपयान इम्पॉसिबल, अशक्य आसा चलोवपाक। त्या खातीर आमी स्ट्रायकार गेल्या। केंद्र सरकारान डिझेल वाडयला आनी नुस्तेमारी उद्देगाक होलसेल डिझेल घेतात म्हूण ते ट्रॉलरांचे डिझेलावेली सबसिडी काडल्या। ट्रॉलरांचे डिझेल 11 रुपया वाडला। हाचो फटको नुस्तेमारी करपी ट्रॉलरांक बसला। सरकाराच्या निर्णयाचो निषेध करूंक मंगळारा पणजे, मडगांव, वास्को आनी हेर वाठारांतली नुस्त्या मार्केटां नुस्तेकारांनी बंद दवरली। ती मिटींग जाता त्या हिशोबान आमी आतां फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन ठरयतले कितें करपाचें मिटींग सोंपल्या उपरांत। दुसरे वटेन खाजगी पेट्रोल पंपांचेर डिझेल आतां उणे प्रेसान मेळपाक लागिल्ल्यान सरकारान खाजगी पंपावेल्यान डिझेल घेवंक सुरवात केल्या, मात गोंयचे ट्रॉलरवाल्यांक गोंय सरकार फटको बसपाक दिवचो ना अशें उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत दिलें। सेंट्रल गव्हर्मेंटान रिसेंटली डिझेल प्रायस जे वाडयल्या तातूंत एक अत्यंत व्हडलो घोळ केला। आतां तो मुद्दम केला काय चुकून जाला तें हांव नकळो। आमकां जे सिग्नल येता त्या प्रमाणे तो मुद्दम केला, ठरोवन केला। ताजो परिणाम आयज सबंद देशभर जाल्लो आहा वेगवेगळ्या सॅक्टराचेर। गव्हर्मेंटाक सुद्दां वी हॅव टेकन डिसिजन टू शिफ्ट टू द आउटसायड पेट्रोल पंप। आयजूय तर अजिबात ना। आयज जें नुस्तें आसा हे गांवठी पळय तिसऱ्यो किंवा गांवठी जी सुंगटां आसा ही बसता हेजे खातीर हे लोक जे आसा हे पोटावयले, म्हणजे हांकां आनी साहित्य कांय ना आनी आधारूय दुसरो कांय ना, म्हणजे हांकां नाइलाजान हांगसर नुस्तें करपाचें पडटा। कारण मडगांवच्या जर नुस्तें येयलें जाल्यार तेंचे कडल्यान ही एक 2 वाटे घेवन ही विकता बारीक बारीक लोक आनी हे तेंचेरूच तेजेर चलता। बारीक जो हे आसा वेपारी तांकां त्रास आहे आनी डिझेलाचो जो परिणाम म्हणटा न्ही, डिझेल हे वाडत आसता। बरें डिझेल सवाय जालें म्हणटा कितें सवाय करता नुस्तें ट्रॉलवाले ते करपाना, ते हांकां म्हारगूच विकतले। ट्रॉलरांच्या मालकांच्या महासंघाचे शिष्टमंडळ मंगळारा सकाळी केंद्रीय शेतकी मंत्री शरद पवाराक मेळ्ळे। ताणें मध्यस्थी करची म्हूण ट्रॉलरवाले मागतात।
हो प्रस्न तडीक लागो मेरेन नुस्त्याची मार्केटां उक्ती जावची ना अशें ट्रॉलरवाल्यांनी उलोवन दाखयला. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइलीकूय मेळपाचो ट्रॉलरवाल्यांचो विचार चल्ला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान विधानसभेत मांडिल्ले लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयक पळयल्यार भ्रष्टाचारी लोकांक ख्यास्त जावचे परस ते सुटपाच्यो पळवाटो चड दिसतात. एखादो मंत्री दोशी थारलो तरी ताणें पद सोडपाचें कांय ना हें ताजेच मर्जीचेर आसतलें. इतलेंच न्हय, लोकायुक्तान एखाद्याक दोशी थारायलो म्हूण जायना. कारवायेक मान्यताय दिवपी उंचेलो अधिकारी ती निकालाची फायल घेवन 3 म्हयने ओग्गी बसलो जाल्यार दोशी अधिकारी वा मंत्री आपसुकूच सुट्टलो. पळयात रिपोर्ट. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार लोकायुक्त कायद्यांत करपाक सोदतात त्यो दुरुस्ती भ्रष्टाचारी लोकांक लोकायुक्ता पासूनच ट्रिपल प्रोटेक्शन दिता काय कितें असो प्रश्न विचारपा सारकी परिस्थिती निर्माण जाल्या. फकत फटीची कागाळ करतल्याक खर शिक्षाच न्हय तर ह्यो दुरुस्ती पास जाल्यार गुन्हेगाराक कायदेशीर अश्यो 3 पळवाटो मेळटल्यो. लोकायुक्तांतल्यो पळवाटो. एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याक लोकायुक्तान दोशी थारायलो जाल्यार लोकायुक्त वा उपलोकायुक्त सक्षम अधिकाऱ्या कडेन ताचो अहवाल दितलो. तो अहवाल मान्य करप वा ना करप हें तो सक्षम अधिकारी दोशी अधिकाऱ्याची बाजू आयकून घेतल्या उपरांत थारायतलो. सक्षम अधिकाऱ्यान 3 म्हयने त्या अहवालाचेर कांयच केलें ना जाल्यार लोकायुक्ताचो तो अहवाल न्हयकारलो अशें धरून चलतलें. मुख्यमंत्री वा मंत्री दोशी सांपडत जाल्यार ताणें पदावयल्यान राजिनामो दिवप बंधनकारक ना. हाचोच अर्थ असो, लोकायुक्तान दोशी थारायलो म्हूण अधिकाऱ्याचेर वा राजकारण्याचेर कारवाय जावची ना. ताचेर कारवाय करप काय ना हें अधिकारी वा मंत्री थारायतले. अधिकारी अहवाल घेवन 3 म्हयने ओग्गी बसून रावल्यार पुरो. दोशी अधिकारी वा राजकारणी आपसुकूच सुट्टलो. दोशी थारायल्ले अधिकारी वा राजकारण्यान नैतीक जबाबदारी स्विकारून जाय जाल्यार राजिनामो दिवचो, कायद्यान ती सक्ती ना. लोकायुक्ताक सक्षम अधिकारी म्हूण जांचो उल्लेख केला ते राजकी दबावा पासून मुक्त आसतले काय ना होय प्रश्न आसा. लोकायुक्तांत नेमिल्ले सक्षम अधिकारी मुख्यमंत्री वा आमदार दोशी आसल्यार राज्यपाल सक्षम अधिकारी, मंत्री वा सरकारी सचिव दोशी आसल्यार मुख्यमंत्री सक्षम अधिकारी, कुलगुरू दोशी आसल्यार राज्यपाल सक्षम अधिकारी आनी हेर खंयचोय सरकारी अधिकारी दोशी आसल्यार मुख्य सचिव सक्षम अधिकारी. वयले सगळे सक्षम अधिकारी खंय तरी राजकी दबावा सकयल येवपाची शक्यताय न्हयकारपाक जायना. सक्षम अधिकारी मुंबय हायकोर्ट वा हेर कोर्टाचो जस्टीस आसचो अशें सतीश सोनक म्हणटा. लोकायुक्ताचो रिपोर्ट मान्य वा अमान्य करपाचो अधिकार सरकारा कडेन आसपाक जायना. लोकायुक्त सुप्रीम आसपाक जाय अशेंच सोनक म्हणटा. The governor, if he wants to favor somebody, so he wants to favor somebody from a Congress party, he can favor. The chief minister, he will always favor his ruling party member. Why not make the competent authority as the chief justice of the Bombay High Court? It is not for the government to accept something or to reject something. The Lokayukta should be supreme. If a complaint is false, you are punishing. Why not make a amendmentary law that if a complaint is true, the accused will be punished with these 3 years. There is a saying in Marathi, चोर सोडून संन्याशाला सोळी म्हणून तसले खबरी चल्ल्या हांगा. An attempt to allow ministers and MLAs who have been proved guilty by the Lokayukta to escape any sort of punishment. ISC strongly protests against that also. हाचेर पर्रीकाराक विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें तें अशें. If someone is found guilty, he may, if he is a minister, he may, because minister is a constitutional position. So act cannot change the constitutional position. He may, but in all other cases, he has to vacate. लोकायुक्ताचें दुरुस्ती विधेयक पळयल्यार भ्रष्टाचारी लोकां खातीर खच्चून पळवाटो आसात. भ्रष्टाचाराचेर सरकाराची भुमिका झिरो टॉलरन्स आसा अशें सत्तेर येत सावन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार सांगता. मात कायद्यांतल्यो दुरुस्ती पळयल्यार हें ट्रिपल प्रोटेक्शन टू करप्ट काय कितें असो प्रश्न आतां समाजीक संघटना विचारपाक लागल्यात. प्रुडंटा खातीर आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार, खबराकार सियास नबनीस आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. मायनिंगाचेर निंबूल आशिल्ल्या लोकांक अर्थीक आदार दिवपाच्यो येवजण्यो सरकाराक कितले तेंप परवडटल्यो असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणेन केलो. राज्यपालाचे अभिभाशणावयले चर्चेत तो उलयतालो. हे लोकां खातीर तग धरपा सारको कितें तरी उपाय सरकारान काडचो पडटलो अशें राणेन म्हळां. बलात्कार सारकिल्ली कर्मां करतल्याक फासार मारचे अशें मत राणेन उक्तायलें. So employees of the barges are unemployed. Honorable member from Ms. Dr. Samant mentioned that those people are also been sacked. They are looking for jobs. How long are we going to give them money to sustain? We really don't know when the mining will start, when it will not start. But why should the government and how we are going to sustain them? We have to work out. The government has to work out the scheme.
because these are all employees of private organizations. Today it will be mine owners, tomorrow it will be private companies. If they are unemployed, are you going to pay them compensation? This is a question to be thought of and debated. Most heinous type of crime, most inhuman, I wouldn't say animal-like also, animals also behave themselves. These are dirty people. Such fellows should be hanged. And our police should be trained, not only the top people but the lower level, to detect crime. Parade on 26 January. If you looked at the little school children, they were all standing at attention, listening to the governor's speech. But the police, 2 or 3 of them were going like that, so somebody had to pick them and take them. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.